दीप्तीज टेस्टी टेल्स ह्या चॅनलाचेर तुमचें स्वागत आसा। तर आयज आमी करया अळूची भाजी। भाजी चिरच्या पयलीं हे खोबरेल तेल हाताक लावन घेता, मागीर हाताक खाज येयना। ही हांवें अळूची पानां घेतल्या आनी तेचो आदी देठ मोडून घेवया आनी हो देठ सोलपाक जाय। हो देठ आतां हांव सोलून घेता। अशेंच आतां आमकां सगळ्या अळूचे देठ सोलून घेवपाक जाय। आता भाजी चिरून घेवया। हे देठ आमी सोलल्यात, तेका लागून हे हातीन चिरल्यार तेका हातीक खूब खाज येता, तेका लागून हे अशे रोल करून घेवपाक जाय आनी भाजी चिरून घेवपाक जाय। अशी आता उरलेली सगळी भाजी चिरून घेता। भाजी चिरून जाली। आता हो हांवें सोलांचो आगळ घेतला, तो हातीक चोळून घेता, हातीक खाज येवपाक जायना म्हणून। पॅनान 2 चमचे तेल घालून घेता आनी भितर एक उबो चिरलेलो कांदो घालून घेता आनी तो भाजून घेवया। कांदो आमचो तळसून जाल्लो आसा। आता भितर अर्द्या नाल्लाची सोय घालून घेतल्या आनी ती बरी गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेवया। सोय आमची जाल्लेली आसा, आता न्हिवपाक दिवया। आता हांवें कुकर गॅसार दवरला। भितर ह्यो फणसाच्यो गोटयो बियो घालून घेता। फणसाच्यो ह्यो सोलून 2 कुडके करून घेतल्यात तेच्यो। हे 1 वाटी हरसाणे घालून घेता, फुगत घातलेले 4-5 वरां, ते घालून घेता। अंदाज 100 ग्रॅम जातले। आनी भितर हे चिरून दवरलेले अळू घालया। भितर ही सोलां घालून घेता, 5-6 सोलां, आनी मीठ घालून घेता आनी भितर उदक घालून घेता 1 पेलो। आता हो कुकर लावया आनी हेका 3 सिटयो काडून घेवया। आता आमची सोय भाजलेली ती न्हिवलेली आसा, ती मिक्सर जारान घालून घेता। भितर आता 2 चमचे गरम मसालो घालून घेता। भितर थोडे उदक घालून घेता आनी हे आता बारीक करून घेवया। हांवें गॅसार आयदन दवरलेलें आसा। भितर आता 2 चमचे तेल घालून घेता। आता भितर एक बारीक चिरलेलो कांदो घालून घेता, तळसून घेवया। आता भितर 7-8 पाकळ्यो लसणीच्यो बारीक किसलेल्यो घालून घेतल्या। लसूण अळूच्या भाजयेक मातशी सुबेसूच घालपाक जाय। आता लसूण तळसून जाल्लेली आसा। आता भितर वाटलेली मिरसांग घालून घेता आनी मिरसांग आमकां 2 मिनटां तेलार परतून घेवपाक जाय। आता भितर शिजलेले अळू आनी हरसाणे घालून घेता, ढवळून घेता। थोडी कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करपाक उदक घालून घेता। तुमकां जशें दाट पातळ जाय तशें उदक घालून घेवपाचें। भितर चवी पुरतें मीठ घालून घेता, ढवळून घेवया। हेका आतां खतखतो येवपाक दिवया। अळवाच्या भाजयेक बरो खतखतो येयल्लो आसा। अळू आमचे रेडी आसा। अशी ही अळवाची भाजी ह्या सिजनान तुमी नक्की करून पळयात। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावात दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आनी म्हजी रेसिपी आवडली तर लायक, शेअर आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं।